आयचो आमचो विशय जावन आसा आत्मीक व्यायाम नवसरणेची यात्रा. आत्मीक व्यायाम नवसरणेची यात्रा. मोगा बाबनीनो, आमचे जिवीत आमी सदांच नितसानीत आनी नितीवंत कशें जिवंक जाय म्हणून आयचे शुभवर्तमान आनी पयले वाचप आमकां सांगता. आमी बरी जावंक जाय, पवित्र जावंक जाय, बरें त्यो करूंक जाय आनी आमच्यो करण्यो मोलाच्यो आनी बळ्यो जावंक जाय म्हूण आयचें शुभवर्तमान आमकां कळीत करून दिता. नितळ काळीज मनां सांगता करण्योय आमच्यो नितळ जावंक जाय आनी बऱ्यो जावंक जाय म्हणून आमकां आयचें शुभवर्तमान उलो मारता. मोगा बाबनीनो, हे सगळें कशें घडटलें? हे सगळें कशें घडटलें हो जावन आसा प्रश्न आमचे मुखार. आनी ह्या प्रायचीत काळांत आमी जायत्यो दंडवण्यो करतात हे करचे खातीर. जितले वायट आमचे मदें आसा ते आमी पयस दवरूंक पळयता आनी जितले बरें आसा ते दंडवण्या वरवीं प्रायचीत काळाच्या उपासा वरवीं मागणे करून आमी जायते करूंक पळयता. पूण मोगाळ बाबनीनो, असो बदल आमचें परिवर्तन आमचे मदें बदल घडून हाडूंचे खातीर, आमचे मदें परिवर्तन घडोवचे खातीर भाग्यवान इनासान एक आमकां पुस्तक बरोवन दवरलेलें आसा. आनी त्या पुस्तकाचें नांव आसा आध्यात्मीक अभ्यास वो आध्यात्मीक व्यायाम. मोगाळ बाबनीनो, हे पुस्तक जावन आसा आमकां जेजुइतांक खेरीत भाशेन आनी जे सहकारी जेजुइतांचे आसात आनी तुमी सगळीं आसात, तुमकां जावन आसा एक दिशा सुची कशी. जर तर आमी मोगाळ बाबनीनो आमकां वाट पळोवंक जाय, वाट दाखोवंक जाय जाल्यार हे पुस्तक जावन आसा आमकां एक दिशा सुची. आमकां ती वाट दाखयता मोगाची, पवित्रतायेची आनी न्हयच पवित्रतायेची पूण आमच्यो करण्यो फकत आमचो भावार्थ न्हय की आमच्या उतरांनी, पूण आमच्या करण्यांनी आमी कसो दाखोवंक जाय ते आमकां ही आध्यात्मीक व्यायाम शिकयता. मोगाळ बाबनीनो, 1521 वर्सा पांपलोन्या शारांत एक व्हडलें झूज जालें. आनी हे झूज जालेलें फ्रांसीस शावेरचो भाव आनी भाग्यवंत इनासा मदें. आनी मोगाळ बाबनीनो, ह्या झुजांत भाग्यवंत इनास घायल जालो. त्याच्या गुडघ्याक मोगाळ बाबनीनो एक तोपेचो गळो बसलो पडलो आनी त्या गळ्या वरवीं त्याचो पांय मोडलो, निकामी जालो. आनी देखून मोगाळ बाबनीनो 9 म्हयने ताका ताच्या घरांत रावचें लागलें. ताचें ऑपरेशन जाल्या उपरांत ताका विसाव घेवंक दोतोरांनी फरमायलें. ताका सांगलें आनी तूं खंय वचो नाका, 9 म्हयने तुका हांगाच रावचें लागतलें. आनी मोगाळ बाबनीनो, हे करीत आसतना ताका मातशें वेळ काडूंक कितें तरी जाय आसलेलें देखून आपल्या व्हडणेंक ताणें सांगलें की म्हाका कितें तरी वाचूंक दी. आनी ह्या वेळार मोगाळ बाबनीनो ताका 2 पुस्तकां मेळ्ळीं. आनी ती पुस्तकां जावन आसात जेजू क्रिस्ताचें जिवीत, इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट आमी म्हणटा तें, आनी संता भक्ताचें जिवीत. आनी ताका ताचे मदें इंट्रस्ट नसलेली खरी, पूण तरी पूण वाचता आसतना ताच्या मनांक भितर बरें लागूंक लागलें आनी मनांतूच तो नियाळ करूंक लागलो. आनी नियाळ करीत आसतना जेजूची वाट मोगाळ बाबनीनो ताका कळूंक लागली. आनी ताणें प्रश्न विचारूंक लागलो आपणांकूच की जर तर सांता भक्तांनी इतलें बरें काम केलां, हांवें कित्याक करचें न्हय. आनी थंयच त्याच्या जिवितांत परिवर्तन येता, जिवीत ताचें बदलता. आनी त्याच्या उपरांत मोगाळ बाबनीनो आत्मनिरीक्षण करून ताणें आपली बारीकसाणान नियाळ केल्या आपल्या जिविताचेर आनी आपले जे शिपायाचे जिवीत आसलेले ते सोडले आनी भिकाऱ्या भाशेन तो यात्रा करूं जालो. आपल्या हातांत एक दांडो घेवन आनी एक बॉक्सो घेवन, त्या बॉक्सान फकत बायबल आनी एक डायरी आनी पेन घेवन तो मोगाळ बाबनीनो यात्रा करूं कसो ह्या मांद्रेजा
शारांत पावलो आनी थंय एका गुयेंत रावन ताणें 1 म्हयनो प्रायचीत आनी मागणें केलें. 1 म्हयनो प्रायचीत आनी मागणें केलें. आनी तो जो अनुभव ताका 1 म्हयन्यांत आयलो मोगाळ बाबनीनो, तो अनुभव त्याने ह्या पुस्तकांत आध्यात्मीक व्यायाम ह्या पुस्तकांत बरोवन दवरलेलो आसा. तोच तो ताचो अनुभव, जायते अनुभव ताका आयले जेजू विशयांत, आपल्या जिविता विशयांत, आपूण कोण आनी आपूण कितें करूंक जाय, आपूण कसो पातकी आसलेलो, देवान ताचो कितलो मोग केला, हें सगळें ताका समजून आयलें. आनी मोगाळ बाबनीनो ताची जिवीत बदललें आनी जिवीत बदलल्या उपरांत ताणें हे पुस्तकांत आपल्या बरोवन दवरलेलें आसा. मोगाळ बाबनीनो हे पुस्तक जावन आसा 1 म्हयन्याचे रिट्रीट, पूण ताचे 4 विभाग केलेले आसात. 4 सातोळी म्हणटा आमी ताका, 4 सातोळे. आनी ह्या 4 सातोळ्यांनी वेगवेगळे स्टेप मोगाळ बाबनीनो दिलेले आसा. पयल्या सातोळ्यांत आमी पळयता देवान आमकां कित्याक रचला ते विचारतात. देवान आमकां कित्या खातीर रचला, आमचो देव कोण. आनी मोगाळ बाबनीनो इतलेंच न्हय, पूण देवान रचून आमकां कितलें बरेंपण हाडलेलें आसा. देवान सगळें आमकां बरें केलेलें आसा, जायतें आमकां दिलेलें आसा. पूण तरी पूण इतलें आसून देखून आमी देवाचो मोग करूंक विसरल्या. आनी कित्या खातीर हें आमचे कडेन जालें? हाचे खातीर कित्याक म्हणल्यार आमचे मदें कांय आसक्ताय वा अवगूण आसात, ते आमी सोदूंक काडूंक पुरो. आनी मोगाळ बाबनीनो ते सोदून काडचे खातीर आमकां हो पयले सातोळे आमकां आपयता. आमची पातकी मनशां आमी, आमचे मदीं अवगूण कितें आसात, बरे गूण कितें नान पळय, ते सोदून काडूंक आनी प्रायचीत करून आमची जिविताची आनी कुडीची आनी आत्म्याची नितळकाय आमी सांबाळूंक कितें करूंक जाय ते बरेपणान आमकां शिकयता. दुसऱ्या सातोळ्यान आमी मोगाळ बाबनीनो पळयता आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारता. जेजू कोण, जेजू ह्या कित्या खातीर ह्या संवसारांत आयलो, ताचे मिसाव कितें आसलेले, ताचे गूण आसात काय, खालतीकाय, मोग, सगळ्यांचे बरें करप, हे ताचे कांय गूण आसलेले, हे आमी पळयता. आनी बापाची खुशी करूंक ताणें कितें केलें तें आमी पळयता. आनी इतलेंच न्हय मोगाळ बाबनीनो, ह्या वेळार जेजूक बापान कसो उलो मारलो आनी त्याच्या फाटल्यान तो वयता आसतना मोगाळ बाबनीनो ताणें कशें आपल्या जिवितान मनांत भितर वचून आपल्या मनाची पारख केली, सगळें आपलें जिवीत पारखिलें आनी बरें कितें जाय पळय तें सोदून काडलें. आनी देखून हे सातोळे आमकां दुसरे सातोळे आपयता, आमी बरें ते पारखूंक आमच्या जिवितान, बरे खंयचे गूण आसात ते सोदून काडूंक आनी त्या मोगाळ बाबनीनो गुणांक आमी फुडें धरूंक आनी फुडें व्हरूंक मोगाळ बाबनीनो हे दुसरे सातोळे आमकां उलो मारता. तिसऱ्या सातोळ्यान मोगाळ बाबनीनो आमची चिंतनां, आमच्यो करण्यो कश्यो बऱ्यो आसात ते आमी वळखून घेवन जेजूच्या कश्टा मरणाचेर आमी मोगाळ बाबनीनो तिसऱ्या सातोळ्यान आमी नियाळ करता. जेजूच्या कश्टा मरणाचेर नियाळ करतना जेजू जाय तो मोगा विशीं उलयलो आनी आमी देखून मोगा विशीं उलयता. पूण मोगाळ बाबनीनो जेजू उलयल्या उपरांत देवाचो मोग करूंक जाय, पेल्याचो मोग करूंक जाय, एकामेकाचो मोग करूंक जाय, दुश्मनांचो मोग करूंक जाय, हे सगळें जेजून आमकां सांगलें. पूण तें जाल्या उपरांत आतां वेळ पावता तो मोग करण्यांनी दाखोवन दिवंक. आनी जेजू फाटीं सरोना. मोगाळ बाबनीनो फुडें सरून कुर्साचें मरण तो घेवंक तयार जाता. मोग ताणें फकत आपल्या उतरांनीच दाखोवंक ना, पूण मोग ताणें आपल्या करण्यांनी देखून दाखयलो. आनी हें आमकां शिकयता मोगाळ बाबनीनो की न्हय की आमी उतरांनीच देवाचो मोग करूंक जाय, एकामेकाचो मोग करूंक जाय, पूण आमच्या बऱ्या करण्यांनी देखून आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जाता जाल्यार आमकां मोगाळ बाबनीनो आमी त्याग करूंक जेजू भाशेन तयार जावंक जाय म्हणून तिसरे सातोळे आमकां सांगता. आनी शेवटच्या सातोळ्यान आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान मोगाळ बाबनीनो उलो आमी नियाळटा. खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिलेली आसात,
त्या देण्यांचे आमी बरेपण कशें आमकां हाडूंक जाय तें आमी पळोवंक आमकां उलो मारता. मोगाळ बाबतीनो हें जाल्या उपरांत शेवटाक भाग्यवंत इनास आमकां एक खाशिल्लें अशें मोगाळ बाबतीनो एक मेडिटेशन मागणें दिता. आनी तें म्हणल्यार आमी सगळ्या वस्तूंनी देव आनी देवा थंय सगळ्यो वस्तू पळोवंक. सगळ्या वस्तांनी देव मोगाळ जावपा ते जायते फावटी आमी वायट आसा थंय देव पळोवंक आमकां मातशें कठीण लागता. वायट मनशा मदें बरेपण पळोवंक आमकां चोय तें कठीण लागता. पूण भाग्यवंत इनास आमकां सांगता न्हय, देव सगळे कडेन आसा, देव सगळ्या मदें आसा आनी देव सगळ्या मदें वावरीत आसा. देव ह्या संवसारांत मोगाळ बाबतीनो मनशाच्या दिसपोट्या घडितांनी वावुरता म्हूण तो आमी पातयता. दिसपोट्या घडितांनी तुमच्या सदांच्या तुमी करतात त्या घडितांनी, घडीक तुमी किचनांत आसात, घडीक तुमी तुमच्या ऑफिसांत आसात, घडीक तुमी स्कुलांत आसात, घडीक आनी खंय आसात, देव तुमच्या सांगाता तुमचे सांगाता सदांच वावुरता, सदांच आसा हें आमकां मोगाळ बाबतीनो तो सांगता. आनी शेवटाक तो म्हणटा आमी देखून ह्या वावुरतल्या देवाक पळोवंक जाय, ह्या कश्टावतल्या देवाक आमी पळोवंक जाय, वावुरतल्या देवाक आमी पळोवंक जाय, त्याच्या आसने आमी वळखून घेवंक जाय. आनी इतलेंच न्हय मोगाळ बाबतीनो, पूण त्या देवा वरवीं जितलें जाता तितलें बरेपण एकामेकाक हाडूंक आमी सदांच वावरूंक जाय म्हणून तो आमकां सांगता. मोगाळ बाबतीनो हे रित्रीत 1 म्हयन्याचे आसा आनी जेजुविताक ते कंपल्सरी आसा. आमच्या ट्रेनिंगांत आमी ट्रेनिंग करतना 1 म्हयनो आमी आमच्या कुडांत भितर रावून मोगाळ बाबतीनो उलयनासतना हे रित्रीत करता. पूण तुमकां सदांच्या जिवितांत ते कशें करूंक जाता, ते करूंक जाता तुमच्या जॉबांत तुमी आसात, तुमचें प्रोफेशन आसा, ओ तुमच्या आनी दुसरी आनी वावूर आसा, कामां आसात. अशा वेळाक मोगाळ बाबतीनो भाग्यवंत इनासान एक खास पद्दत आमकां दिलेली आसा आनी ती म्हणल्यार स्पिरिच्युअल एक्सरसायज इन डेली लायफ. आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी हे आध्यात्मीक वायब कशें करूंक जाता. मोगाळ बाबतीनो खंयचो जेजुवीत तुमकां केन्ना मेळ्ळो जाल्यार ताका विचारात, तो तुमकां सांगतलो कशें करूंक जाता पळय तें. तुमी तुमचो वावूर करता आसतना देखून तुमकां हे रीत करूंक जाता. मोगाळ बाबतीनो आयच्या दिसा आमी आदार मागुया खेरीत भाशेन होच आमकां सगळ्यांकी. आमी ह्या दिसांनी प्रायचीत काळांत आसाव. आमच्या भितर पळोवंक जायते फावटी आमी भायर पळयता, दुसऱ्यां कडेन पळयता, दुसऱ्यांचे आमी पळयता, पूण आमकां उलो मारता आध्यात्मीक मोगाळ बाबतीनो आध्यात्मीक व्यायाम पुस्तक आमकां उलो मारता आमकां पळोवंक आमी कशें आसाव, आमचे भितर कितें चलता, आमी कशीं रावूंक जाय आनी शेवटाक आमचे मदें कसो आमी बदल घडून हाडून जेजूचो पाटलाग करूंक आमी बरे शिश्य कशें जावंक पावता तें आमकां शिकयता. खेरीत भाशेन होच आदार आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया.